नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांच्या अध्यक्षतेखाला उंचेल्या पावंड्यावेल्या समितीन गेल्या वर्सभरात हुंवार, भूंयकाप, चक्रीवादळ अशा सैमीक संकश्टाचो परिणाम जाल्ल्या 5 राज्यांक राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधींतल्यान 1,554 कोटी रुपया परस चड केंद्रीय मजत दिवपाक मान्यताय दिल्या. हातूंत आंध्र प्रदेशा खातीर 608 कोटी रुपया, नागालँड खातीर 176 कोटी परस अधीक, ओडिशा खातीर 255 कोटी परस चड, तेलंगणा खातीर 231 कोटी परस चड आनी त्रिपुरा खातीर 228 कोटी वयर रुपया मंजूर केल्यात. छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आयज पुराय देशभर मनयतात. शिवाजी महाराजांच्या अथक परिश्रम आणि दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून स्वराज्याची मेड रोयली, स्वराज्य स्थापन केले. महाराजांक लागून कितल्याशाच पिळग्यांक धैर्य आणि न्यायाची मुल्यां जपपाची प्रेरणा मेळ्ळी. ते शिवाजी महाराज एक बलशाली, आत्मनिर्भर आणि समृद्ध भारत घडोवपाक प्रेरणा दिता अशा शब्दांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी छत्रपती शिवाजी महाराजांक तांच्या जयंती निमतान आर्गां ओंपली. छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है, ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है. हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है. हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है. छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता, विचारधारा और न्यायप्रियता ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया. उनकी साहसिक कार्यशैली, सामरिक कौशल और शांतिपूर्ण राजनीतिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है. हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है. इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं. इन्हीं मूल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की 25 वर्षों की यात्रा पूरी करनी है. ये यात्रा होगी छत्रपति शिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की. ये यात्रा होगी स्वराज, सुशासन और आत्मनिर्भरता की. ये यात्रा होगी विकसित भारत की. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि नमन करता हूँ. गोय माहिती आणि प्रसिद्धी खात्या वतीन छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती सुवाळो फोंड्या फर्मागुडी हांगा जालो. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, तशेंच उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर, कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, माहिती आनी प्रसिद्धी खात्याचे सचिव रमेश वर्मा तशेंच हेर मानेस्तांनी शालेय विद्यार्थी हाजीर आशिल्ले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक फुलांचो हार घालून मुखेलमंत्र्यांनी कार्यावळीक सुरवात केली. उपरांत सर्गेस्त भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पुतळ्याक लेगीत फुलांनी आर्गां ओंपलीं. कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या विद्यार्थ्यांनी शिवाजी महाराजांच्या जिविताचेर आदारीत वेगवेगळी नाटकुली आनी मनरिजवण कार्यावळी सादर केल्यो. ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शालेय अभ्यासक्रमांत शिवाजी महाराजांच्या इतिहासा विशीं चुकीची माहिती सादर केल्यात ती सुदारपाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. नोव्हेंबर 1667 मध्ये म्हणजे त्यांनी क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की शहाजी महाराजांच्या मुलाने वरचे चौल घेतले. म्हणजे ह्याचाच अर्थ असा होतोय की गोव्यामध्ये फक्त सासटी, बार्देस आणि तिसवाडी या 3 तालुक्यावरती पोर्तुगीजांचं राज्य होतं. आपण जो चुकीचा इतिहास वारंवार मुलांच्या समोर गिरवतोय की 450 वर्ष पोर्तुगीजांची राजवट गोव्यामध्ये होती, तर नसून फक्त 66, तिसवाडी आणि बार्देस या 3 तालुक्यावरती 450 वर्ष राज्य होतं. राहिलेल्या सगळ्या तालुक्यांच्या वरती, मग ते पेडणे असेल, सत्तरी असेल, साखळी असेल, काणकोण असेल, या सगळ्या तालुक्यावरती म्हणजे पहिली 250 वर्ष ही शिवशाही होती. आणि त्या शिवशाहीसाठी म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी म्हणजे अगोदरपासून ही शिवशाही या ठिकाणी स्थापन केली होती. ह्या वेळार कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी लेगीत विद्यार्थ्यांक मार्गदर्शन केलें.
बाळासाहेब जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचा एक मार्गदर्शन होतं. म्हणजे मार्गदर्शन जर असलं आणि त्याग ज्या बाईनं केला, आपल्या परिस्थितीवर रडण्यापेक्षा परिस्थितीशी कसं लढणं हे कोणी जर शिकवलं तर त्या येसूबाई महाराणी ह्या आपल्याला युगपुरुषाने आपल्याला शिकवलं. आणि म्हणूनच मी म्हणतोय की त्याग केला, परिस्थितीशी लढणं, योग्य अचूक निर्णय घेणं आणि आपल्या जीवनामध्ये मार्गक्रमण केलं, हे जर आपल्याला अनुभवायचं असेल तर शिवचरित्र वाचा. शिवचरित्र जर वाचलं तर ह्या संसारामध्ये आपल्याला काय मिळणार, फक्त त्यातलं आपण 10% सुद्धा जर आत्मसात जर केलं तर मला वाटतं प्रत्येक घरात, मी पहिल्यांदा म्हणत होतो की संभाजी आणि शिवाजी घडवण्यासाठी जिजाऊ आई जन्माला यावी लागते. गोंय सरकारान भौशीक बांदकाम खात्या कडल्यान पिवपाच्या उदकाच्या खात्या वेगळान ताचो एक खासा विभाग तयार केला, जो फकत पिवपाच्या उदका विशींचे विशय हाताळटलो. तशेंच भौशीक बांदकाम खातें ह्या फुडें रस्ते आनी इमारती हाचेरच आपले पुराय लक्ष केंद्रीत करतले. पिवपा उदका खातें आनी उदका स्रोत विभाग हांचे मदीं समन्वय आसतलो आनी अर्थसंकल्पांत ह्या खात्या खातीर खासा निधी आरक्षीत करतले, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी आयज घेतिल्ल्या मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट हे कंप्लीटली सेपरेट जालें आनी त्या ड्रिंकिंग वॉटर डिपार्टमेंट म्हणूनच फुडले सगळे प्रोविजन ह्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत जातले. उदकाचे पिवपाचे DWD डिपार्टमेंटाचो CEO त्या डिपार्टमेंटाचो हेड आसता. PWD डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाचे कांय दिवचे ना. PWD डिपार्टमेंटान हेल्थ स्पोर्ट्स ओनली रोड्स आणि बिल्डिंग्स उरतले. इवन दो द सिवरेज इज गोइंग इनटू द सिवरेज कॉर्पोरेशन. सिवरेज कॉर्पोरेशन इज फुल्ली लूक आफ्टर बाय द सिवरेज कॉर्पोरेशन. आतापर्यंत जाताले सिवरेज कॉर्पोरेशन नवीन पायपलायन घालताले, सीवर लायन प्लांट तयार करताले, मागीर मेंटेनन्स हे पळयताले. तशें ना, सिवरेज सुद्धा सेपरेट जाता. तर नेक्स्ट काय भायल्या देशांनी काम दिवपाचो हावेस दाखोवन कितल्याशाच तरणाट्यांक लुटपाची प्रकरणां उक्ताडार आयल्यात, ह्या विशीं NRI आयोगाच्या जोडपालवान गोंय सरकार ह्या प्रकरणाचेर लक्ष दवरून आसा, अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हायती दिली. तशेंच लोकांनी ह्या विशीं सादूरताय बाळगुवपाची शिटकावणी लेगीत मुखेलमंत्र्यांनी दिली. डिपार्टमेंटाकडल्यान मॉनिटर करीत आसा. NRI कमिशन, NRI डिपार्टमेंट NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस. मॅक्झिमम म्हणजे आयज जशें म्हटलां पयलीं आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर वता म्हणून जे एजंट बसलेले तांकां पयशे दितात, भायर वचून फसतात, अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या. म्हणून कोणी ह्या कोणी खंयच्याच काळ आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हणटा पळय, हे सगळे हेच प्रकार आसतात. ओके, तरी सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जालो, म्हणजे बीग लॉस गोंया सारकेल्या बारीक राज्या खातीर. लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचे न्ही. सायबर सुरक्षा वाडोवपा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वापर आनी येरादारीचें पालन सुदारपाचे वटेन महत्वाचें पावल उखलतना गोंय पुलिसांनी डेडिकेटेड सायबर हेल्पलायन सेंटर, सायबर योद्धा कार्यावळ, AI/ML लॅब आनी क्यूक पास मोबायल ऍप्लिकेशन हे 4 उपक्रम राबयल्यात. ह्या कार्यावळीची सुरवात मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जाली. ह्या वेळार गोंयचे DGP आलोक कुमार, IGP ओमवीर सिंग, DIGT अजय कृष्ण शर्मा, SP क्रायम राहुल गुप्ता, SP ट्रॅफिक प्रबोध शिरवायकार आनी हेर पुलीस अधिकारी आनी कर्मचारी हाजीर आशिल्ले. सायबर योद्धा कार्यावळींत सायबर सुरक्षा गोंय मोहिमे अंतर्गत गोंय पुलिसेक समाजाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्यान प्रशिक्षीत स्वयंसेवकांक, विद्यार्थी, माध्यम वेवसाय, शिक्षक, NGO आनी ज्येष्ठ नागरिकांक सायबर जागृताय राजदूत म्हूण प्रशिक्षण दिवन तांकां सशक्त करपाचो हेत आसा. ह्या कार्यावळीक सुमार 120 सायबर योद्ध्यांक मुखेलमंत्र्यांनी प्रमाणपत्रां भेटयलीं. ICC चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या 9व्या आवृत्तीक आयज सावन सुरवात जाली. कराचींत चालू आशिल्ल्या पाकिस्तान आड न्यूझीलंड खेळांत पाकिस्तानान कुरुबावलो जिखून पयली गोलंदाजी करपाचो निर्णय घेतलो. निमाणी माती हातांत आयल्या त्या प्रमाण न्यूझीलंडान 13 षटकांनी 2 गडे वगडावन 64 धांवड्यो केल्यो. इतले मजगतीं रोहित शर्माच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड फाल्यां दुबय आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमाचेर बांगलादेशा आड आपल्या मोहिमेक सुरवात करतले. पयल्या 8 एकदिसाच्या आंतरराष्ट्रीय पंगडाचो आस्पाव आशिल्ली ही सर्त पाकिस्तान आनी UAEत जातली. ह्या सर्तीचो निमाणो खेळ फुडल्या म्हयन्याच्या 9 तारखेक जातलो. A गटांत न्यूझीलंड, भारत, बांगलादेश आनी यजमान पाकिस्तान खेळटात, जाल्यार ब गटांत अफगाणिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड
आनी दक्षिण आफ्रिकेचो आस्पाव आसा. 2017 वर्सा जाल्ल्या आवृत्तीत पाकिस्तानान भारताक हारोवन ह्या सर्तीचें वस्तादपण मेळयल्लें. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.